here it goes. 1, 2, 3. Yes, sir. सर ये सबसे लार्ज कैपेसिटी का टैंक है सर, यहाँ 31 मास बैठिए यस सर सर तक नहीं मोड़ा साइड की रहो शिवाजी कहाँ से कशी अगरबत्ती लावणार नाम क्यों अगरबत्ती आवा भेटायचं चल कमाची आणि पटिया मस्त हे ना अगरबत्तीला आमच्या आता फक्त आमच्या घातली गाइड लेके नहीं शिवाजी I would now request our GM Madam, Ms. Sukhwinder Kaur, to please address the gathering. Good evening, everyone. On behalf of State Bank of India, I welcome Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and CEO of Goa CSR Authority Shri Hemant Kumar and Dean of GMC Shri Shivanand Bandekar. So SBI is privileged to be associated with Government of Goa in this noble cause of installation of the biggest tank at the premium GMC hospital. It was because of the support of the state authority and CSR authority that we were able to install this oxygen tank well in time. So this pandemic has changed our outlook towards the life. So SBI has always been associated with the various CSR activities. We believe in giving back to the society where we operate. So last year also and during this year also we have been doing a lot of CSR activities and we are fortunate that we have been having Chief Minister sir in our functions earlier also. So when we gave a van for help of old people around, so it's a privilege to have you sir among us. And I once again thank Honorable Chief Minister and CEO of Goa CSR Authority for choosing SBI for this noble cause. Thank you sir, thank you once again. Thank you, Madam. I now request our Chief Guest and Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji to say a few words. स्टेट बँक ऑफ इंडिया हाच्या वतीन CSRच्या वतीन दिवपी त्यांची सगळ्यात व्हडली टँक विच इज अप्रॉक्सिमेटली 31 मेट्रिक टन LMO टँक. आतापर्यंत आम्ही 20 मेट्रिक टन LMO टँकचो GMCन बसयल्लो
सो आम्ही थ्रू द CSR ऑथॉरिटी वी हॅव रिक्वेस्टेड फॉर द SBI फाउंडेशन आणि ह्या सोहळ्याक खास करून त्यांचे जनरल मॅनेजर मॅडम सुखविंदर कौर हांगासर आसात, आमचे डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बांदेकर आसात, तांचे DGM मिस्टर नवीन कुमार गुप्ता, आमचे हेमंत कुमार CSR ऑथॉरिटीचे इंचार्ज, रेस्ट ऑल SBIचे सगळे ऑफिसर्स हांगासर अवेलेबल आसात. From Government of Goa, I say thanks for the SBI Foundation for handing over this biggest tank of the LMO tank of the 31 metric ton for the Goa Medical College at the old manifold. हाज्या उपरांत म्हाका दिसता आमकां ओल्ड मॅनिफोल्ड आसत किंवा न्यू मॅनिफोल्ड आसत, ऑक्सिजनाची शॉर्टेज ही इन फ्युचर केन्ना जावपा ना. इतल्या मोठ्या पद्दतीची सोय ही आमी गोवा मेडिकल कॉलेज, नॉट ओन्ली द गोवा मेडिकल कॉलेज बट अदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा सगळी कडेन आमच्याकडे ऑक्सिजना खातीर लागपीच न्ही तर इतर बाकी सगळ्या गोष्टी खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा. आमी म्हणटा की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव आनी केन्ना तरी थर्ड वेव येवपाक शकता. बट ऑलरेडी वी आर टेकिंग द प्रिकॉशन्स फॉर द थर्ड वेव. आमी सरकारूच प्रिकॉशन्स घेतली म्हणून जायना, लोकांनी बी प्रिकॉशन्स घेवची पडटली. फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ द थर्ड वेव वी हॅव स्टार्टेड, वी हॅविंग द एक्सपर्ट कमिटी, कंटिन्युअसली एक्सपर्ट्स कमिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिपेरेशन्स आनी ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिंग ह्यो दोनूय गजाली आमी सरकार सायडींतल्यान तयारी चालू आसा. ऑल्सो द टास्क फोर्स वेळच्या वेळार एक्सपर्ट कमिटी ही बसता, भितर स्पेशली द पिडियाट्रीक ट्रीम्स आनी बाकीचे सगळे त्या खातीर लागपी आमकां PICU आसतलो, पिडियाट्रीक केअर युनिट, पिडियाट्रीक इंटेन्सिव केअर युनिट्स, इवन दो ट्रेनिंग फॉर द पिडियाट्रीक डॉक्टर्स, ट्रेनिंग फॉर द नर्सिंग स्टाफ, हाजी प्रिपेरेशन ऑलरेडी कंप्लिटेड. म्हणजे आमी ह्युमन रिसोर्स जो आमकां जाय तो आमी कंप्लीट केला. टास्क फोर्सची वेळच्या वेळी मिटींग घेवन आमी लोकां कडेन कम्युनिकेट करीत आसा. तशें आमी म्हणटा की थर्ड वेव येतली काय कितें ही आमकां खबर ना, बट देवाच्या कृपेन ती येवची न्ही. बट तरी सुद्दां पुराय सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हाजी प्रिकॉशन्स घेवची. ऑलमोस्ट 90% आमी फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपाक पावले, पण काही लोकांनी अजून घेवंक ना, तांच्यांनी बी आपलो फर्स्ट डोस पुराय करचो आनी आफ्टर 84 डेज जाल्या उपरांत तांच्यांनी ज्यांच्यांनी सेकंड डोस कंप्लीट घेवपाक जाय तांच्यांनी सेकंड डोसूय घेवपाक जाय. वॅक्सिनेशन इज ओन्ली द सोल्युशन आनी तें जर आमी केलें जाल्यारूच आमी थर्ड वेव चुकून आयली जाल्यार ताका फेस करपाक शकतले. आनी त्या खातीर वॅक्सिनेशन हे जाता तितके बेगीन पुराय करचें सगळ्यांनी. म्हणजे आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या सारकेले वी आर नंबर 1 इन वॅक्सिनेशन. म्हाका दिसता पुराय देशांत वॅक्सिनेशन इतक्या मोठ्या पर्संटेजीन कंप्लीट करपी आमी हे पयले राज्य आसतले. आमकां सगळ्या लोकांचो जर तेंको मेळ्ळो जाल्यार अप टू द 30th ऑक्टोबर पर्यंत फर्स्ट डोस घेतलेल्यांचोय बी 84 डेज कंप्लीट जाता. ऑक्टोबर पर्यंत आमी 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपाक शकतले. आयच्या ह्या खास सुवाळ्याक म्हणजे खास करून हांव स्पेशली थँक्स फॉर द SBI फाउंडेशन again for the handing over this LMO tank of the 31 metric ton for the Goa Medical College from the Government of Goa and from the Goa Medical College. Once again, special thanks for Madam Sukhvinder Kaur and entire team for handing over this tank. Thank you, one and all. Thank you, sir. We at SBI, we are happy that we could contribute something to the people of Goa. With this, we are come to the